सेलिना पेरेरा हिचें थँक्सगिवींग वो दिनवासनेचें संकल्प इंतेसांव घेवन ही मिसाची भेट समर्पिताना तुमी तुमच्योय गरजो बारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेयात. तेच परी मागुया फ्रेझर रॉड्रिगेज हो तरणाटो आयज आपलो 21वो 21st बर्थडे वाडदीस संभ्रमता. देवान ताचेर ताच्या जिविताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. ओपुरबायच्या भयणी भावानो, देवान आमकां आपले मोगाल येवजणे परमणे रोचल्यात. एका कुटुंबान आमकां रोचल्यात आनी हे कुटुंब वाडोवंक ताणें एक येवजण मानून हाडली. ही येवजण म्हटल्यार सैमा परमणे घोव बायलेन आपले कुटुंबीक जिवीत जिवंक, देखून देवाची खुशी वळखून घेवंक, ताचे उदर फळादीक करूंक आमकां स्फूर्ती मेळपा खातीर हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30 हो विशय विचून हाडला. दर एका गोराब्यान देवाचें उतर पावता ताका आमी कुटुंबाची वांगडी कशी फावो तो जबाब दिवंक, भुरगीं देवाची देणी म्हूण वळखून देवाची खुशी सोदून काडूंक, सैमा परमणे कुटुंब येवजण एके घोव बायलेन आपले लग्नीक जिवितान वेव्हारान घालूंक ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान कृपा आनी जाणवाय मागुया. आनी ह्या वेळार सगळीं आमची पातकां ओळखून दूख धरून बराबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भणिंदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगपार मरे सगल्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भणिंदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं.
साद्या काळाचो 15वा आयतार पूण आमी आयज भाग्यवंत आंकार मारिया कार्मेल दोंगरार दिसती पडलेली हे घडणेचो उगडास करून सायबीण मनाक ही मिसाची भेट हांव समर्पितां. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बो वर्त्या बापा, आदल्या कोर्रान कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्यांच्या मुन्यारपणान नांव वाडलय आनी नव्या कोर्रान तुज्या पुताचे माय मारेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्रायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो कोरदेव तुजे सवें आनी पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबा तावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बोगोर वोंपणाराक भीम आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किळलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सोदता ते उतर निर्फोल जावन म्हजें शीं परतून येयना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटात आनी हांवें करूंक फरमायला ते शांती पावयता. देवाचें उतर हे देवाचे ओळखा. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावन जातलो. थोडे भीम बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. अनेक पावडी गाऊया. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुभापणान तिका सुफोल करताय. दाणो गोतो आमकां मेळ्ळो करच्याक देवाची न्हंय उपोट बरोवन व्हांवता. जबाब. अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कुसलोली शेतां तूं उदकान भरताय, जमीन एकसारकी सपाट कोत्ताय, पावसाच्या शुवरान ती भिजत रावताय, तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटा फळां, तुजी पावलां पडटा थंय सगळें जाता सुफोल पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरप, दोंगर पडवत आनंदान नेतल्यात. जबाब. हिंदाचे हिंद मैदानार व्हळामणी गुणवाचो भाटाचो श्रृंगार, संतोषान उलासता गायता सगलो संवसार. जबाब.
पागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उक्ताबीक करची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच चोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाचे भुरग्यांचो प्रकाशनींक आख्खी रोचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शांती पावंक तिच्यान नजो जाले ते रोचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रोचणेक बोरवांचो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वादीपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुची आसा. आख्खी रोचना बलांतराच्या वायटांत आसलोले पोरी आजून पयरान कोश्टवता म्हूण आमी जाणां. आनी रोचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोण आसा. देवाचे उतोरे देवाचे उद्गार सगळी आमी उबी रावन गायन गावया. B10:5-27 B10 पेज 27 आमी 7वो श्लोक गावचो. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. Devace utorai kotami. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दोडेर वचून बसलो, पण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोशी आयले की तो एका ओड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी साबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वंपी वंपूंक गेलो. वमताना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें. आनी दुसरें कडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वत येतोच करपलें आनी पाळां नात म्हणटोच सुकलें. एर बी कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चिंपून दवरलें. एर बरें जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें प्रितीच्या भाव कान आसलोल्यान आयकुचें. हिंग सगलीं येयल्यां तीं जेजूकी आयकूंक कान आहात तांकां, आनी जेजूकूच आयकूंक तीं येयल्यांत. न्हंय उपून येयल्यांत, दोंगर चडोन देंवन येयल्यांत,
शेत बाट आनी पांय वाटेचे रस्ते सगळे माडोवन ती येयल्यात कित्याक जेजू सांगत तें आयकोंक आनी ती आयकताय कित्याक जेजू वपारी उलयता आमगे जिवितांत कितें जाता तें प्रॅक्टिकल जेजू सांगता आनी आमी सगळ्यांक प्रॅक्टिकल वस्त जाय न्हू सेरमांव केदोन बरो आम प्रॅक्टिकल कितें मेळ जाल्यार सेरमांव बरो सो जेजू वपारी सांगता जिवितांत जाता तें आनी ती आयकताय पूण जेजू मुटा कान आसतल्यान आयकुचें कान ना म्हूण न्हू पूण तो म्हणटा वपार सांगिल म्हूण हुशाल जायना कान सगल्या पुरकोणा बरी वपार सांगिल्ली जेजून बरी वपार सांगिल्ली बरी वपार सांगिल्ली तितून तूं रावना काय वपारीचो अर्थ घेयात आनी ती वपार जिविता लायात आनी सुदारणी हाडात आनी जियात कित्याक जायते फावटी बरो सेरमांव सांगिल्लो तितल्याकूच उत्ता पूण सेरमांवाचो संदेश कितें सेरमांवाचो अर्थ कितें सेरमांवाचो उपदेश कितें तें कोणाक उगडास दवरूं नाका एक दीस संडे उरत मंडे ट्युजडे वेनिसडे जालें म्हणल्यार सगळीं विसरलीं फकत बरो सेरमांव सांगिला तितल्याचेरूच आमी आटकोन उत्ताव चिटकोन उत्ताव आज जेजू वोंप्याची वपार घालता जाल्यार एकल्यान पडोवचें हांव खंयची जमीन काय म्हूण पूण मुगे लक्ष ते जमनीचें न्हू जावं ती सुकी जमीन जावं पांय वाटेची जमीन जावं ती सुकी जावं थंय कोर वत पडटा जावं ती खांट्यांची जमीन जावं ती बरी पिकाळ मुगे ह्या चारूय भाशेच्या जमनीचेर न्हू पूण मुगे अर्थ ओ मुगे हेतू मुगे लक्ष हाचेर माय फोकस इज ऑन दीस बी पळें किरलोंक लागलें सगळीं ही वपार जायते फावटी आनी चडशे फावटी आनी आमी लावंकूच जाय देवाच्या उतराक लायतात आनी वेगवेगळ्या भासांनी आमी समजून घेता देवाच्या उतराक लावन देवाचें उतर आमी सगळीं वाचता देवाचें उतर आमी सगळीं आयकता हें देवाचें उतर आयकिलां आमी देवाचें उतर आमी सगळीं नियाळटा आनी जेन्ना देवाचें उतर आयकता वाचता नियाळटा तेन्ना कितें किरलाय ताकाय कित्याक पयलीं वाचप इजायस प्रवाद्याक देव म्हणटा मुगे उतर बेश्टें पोतून येना येता खुशी करून आनी जें कितें हांवें तेका धाडां करून तें करून परतें येता जाल्यार कितें किरलायता देवाचें उतर आमचे भितर 3 वस्तू हांव तुमचे भितर मांडटा नियाळात आनी जिविताक कितें तरी घेयात पयले सुवातेर देवाचें उतर आमचें अंतस्करण किरलायता God's word nurtures or creates the conscious within us. अंतस्करण गरजेचें प्रितीच्या बाबीन कुसेन्स आमी म्हणटलें सगळ्यांक कुसेन्स हें उतर सारकें आमगे कानारू आहा कुसेन्स किरलायता देवाचें उतर आमी सांगता कितें देवाचें आनी कितें वायटव्याचें सैतानाचें देवाचें तें देवाचें उतर सांगता कितें पातक आनी कितें पुणटें देवाचें उतर आमकां सांगता कितें संवसाराचें आनी कितें देवाचें तें देवाचें उतरूच आमकां सांगता कितें सत आनी कितें खोटें तें देवाचें उतर ताका कुसेन्स कितलायात आयज सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकलां भुरग्याच्या देण्या पासत मागुया दिनवासुया भुरग्यांचें देणें देवाचें व्हड देणें एके आवय बापायक पूण आवय बापायची जबाबदारी ताका वाडयतना सगळें दिवन वाडयतना सगळे भाशेन वाडयतना भुरग्याचें कुसेन्स घडोवंक कित्याक आयज दूख आयज आमच्या पोरजांक भुरगीं आसन सो तेंगे कुसेन्स वाडोवन तांकां दूख म्हणटाय ती लागना तेंकां कित्याक कोण गेलें आयज कितलीं आवय बापूय म्हाका सांगतात फादर घरांत भुरग्याक कोण लगूत केलें ना जेवण पेढे जातात कोण गेलें ना आयज जेवण पेढे जालें फाल्यां आनी येतलें न्हू मेळटा सगलें कुसेन्स ना ताका देवाचें उतर वाचता तेन्ना नियाळटा तेन्ना आयकता तेन्ना लेट द वर्ड फॉर्म द कॉन्शियन्स विदीन यू तुगे कुसेन्स घडोवन हाडून दी देवाचें उतर आमचे भितर आमचें कुसेन्स कॉन्शियन्स अंतस्करण घडयता दुसरे सुवातेर देवाचें उतर आमकां सगल्यांक राज्य कोत्ता ताची खुशी पाळोवंक हें पुस्तक जेतून जाका आमी देवाचें उतर कसलें पुस्तक तूं म्हणटलो थिंगा देवाच्यो मिलाग्री आसात थिंगा देवाच्यो वपारी आसात देवाची व्हड व्हड कर्तृत्वां आसात सारकें पूण हें पुस्तक देवाचें उतर आमी म्हणटात तें जावन आसा देवाचें खुशेचें पुस्तक दीस इज द वर्ड दीस बूक दॅट वी कॉल द वर्ड इज अ बूक containing the will of God. And हितूंत घडण्यो आसा there are incidents
जिविताचो इतिहास आसा त्या मनशाचो जी सदांच देवाचे कुशेक राज्य जाली. It has the life history of those people or those persons or those souls, better word, who were always ready to do the will of God. आमची सायबीण माय व्हडलें उदाहरण. ती जावन आसा ती पिकाळ सुबां भूंय जिणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी देवाची खुशी तिणें पाळली. आयज सगलीं बेंतीन घातलीं तिगेलीं कार्म सायबीण बेंतीन सोदूं येतलीं. म्हाका सांगिल्लें ते प्रमाणे आय एम सेइंग इन लायटर वेन फादर अनाउन्स कोर एकू काड ना बोचक मान 10-12 वरात. सो पयलें सांगता एकू काडाय बोचक मान 25 वर्साय. म्हाका सांगिल्लें म्हूण सांगता बेंतीन घाताय कित्याकू सायबीणीन आम सांबाळूंक जाय, सायबीणीन आम राखों जाय, सैतान पयस वचों जाय बेंतीन चोवन हें सगलें सारकें. पूण बेंतीन घातना आम उगडास जावचो की बाबा आमगे जिवितान देवागे खुशी करूंक जाय. हें बेंतीन should be a sign for us, this scapular should be a sign for us that in my life I only have to do the will of God. देवाची खुशी हांवें म्हज्या जिवितांत पाळची. आनी तिसरे सुवातेर देवाचें उत्तर प्रितीच्या बाबळिनो आमकां राज्य कोत्ता सदांच आमच्या जिवितांत ताका मोहिमा दिवंक. भाग्योन पावलो म्हणटा आतांचे कश्ट आनी मुखार येतो ते मोहिमेक सोर जायना. आतां आमी कितें कश्टावता पूण मागीर मुखार सोरोनांत वसली मोहिमा अनएंडींग इटर्नल ग्लोरी यू वील गेट लेटर ऑन. जाल्यार ताची तयारी आतांच करात. आमचें जिवीत जावन दी सदांच देवाच्या उतराचो उगडास. देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या दर एक प्रश्नांक जबाब जावन आसा देवाचें उतर. कशें जेन्ना आमकां राग येता तेन्ना मोडूंक फोडूंक सोदताय, गाळी मारूंक सोदताय, शिराप घालूंक सोदताय, मनशाक काबार करूंक सोदताय. देवाचें उतर आमकां सांग दी. जेजू म्हणटा भाग्यां वरवीं शांती सुभागी, दयाळ मोवाळटी सुभागी. जेजूच म्हणटा ते दोंगरा सेर्मावांत राग तरी आसा देवाक योद्न मानना. आमकां देवा योद्न म्हळ्यार हें दिवप तें दिवप. देवाक योद्न म्हळ्यार सॅक्रिफायस फॉर गॉड इज युअर लायफ. तुगे जिवीत तुका तरी रागान शिस्तान रागान तूं सगळें हें आनी तें कोता जाल्यार देवाक तें मानना. तूं मानना देवाक तुगे जिवीत मानलो ना. जेजू तेंच म्हणटा जेन्ना तुका आस आहा जावं कुडीची जावं हेजी देवाक तूं मानचो ना. जेन्ना तुका सगळें जिवितां बरें जाता उगडास कर भाग्योन पावलो म्हणटा सगळें देवाच्या उतरांत मेळटा. सदांच देवाक आर्गां दी, गोरवीस जायनाका. सो एक परिस्थिती आमच्या देवाच्या उतरांत सगळें समर्पिल्लो जबाब आसा. Everything, all the answers are contained, responses for every life situation are contained in the word of God. ह्या पासो ते अप्लाय कर. ते पयलीं जाण जा, नियाळ अप्लाय कर आनी ह्या वरवीं तूं देवाक मोहिमा दिवंक पावतलो. With this you will be able to give glory to God. आम रावता आम स्वर्गार वयतलीं आनी मागीर मोहिमा दितली. ती तयारी हिंगा जावपा जाय. सोर कोण पळयला? जेजून पळयला आनी जेजून पयत पुस्तकां सांगून दवरला की स्वर्ग आहा म्हूण. आनी हाचो पुरावो क्रिस्तांवां सगल्यांक दितात. ह्या पासत देवाचें उतर जियेयात. देवाचें उतर जियोवपा दिलां. न्हय वाचूंक, थांपूंक आनी खंय काबडाचेर, फ्रिजीचेर आनी आलमारीचेर वयर उडोवपाक तेशें कोन्न दिलें ना. देवाचें उतर उगडात. ओपन द बूक, रीड द वर्ड अँड लीव द वर्ड. हेंच आयचो सेवाधर्म, हेंच आयचो शुभ वर्तन मागता. ह्या पासत देवाची कृपा आमकां मागुया. उबे रावया. आमचो बाबात उचारुया. सत मानतान देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गरबीन सांबाळलो, आंकवार मरतावन जल्मलो, पोंच प्रताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका उत्साद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मिल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो,
सोर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची वियान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. कुटुंबीक जिविताची येवजण दिताना आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी सोयवा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेचेर लक्ष दवरूंक आनी ही देवाची येवजण पाळूंक आपले पोचेक आदार करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणेचे म्हत्व समजून आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बऱ्या वावराक तेंको आनी सहकार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांत गोव बायलेन देवाची कुशी कितें ती सोदून काडूंक भुरग्यांक जल्माक हाडूंक देवान फावो केल्ली सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाळूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. लग्नाची तयारी करतल्यांनी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण शिकयता तेन्ना ध्यान मन लावन ती शिकूंक आनी आपल्या लोकनीक जिवितांत ती पाळूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा आमी उचालेले मागणेन तूं दोयन आयकून घेन आंकवार मरेचे विणवणेन तुजो शुभ आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घाल ह्या मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. बेठोने आमी गायन गावया C15 देवा उथोर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. उबी रावया.
मोच्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत तांकवार मरे देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानो शिको तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं वच्या फोंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंतांक वार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां सर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुदीन तुवें नदर घाल्यान असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सर्गार तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Dolbarazzo, sordes vodum, povir, povir, povir. Dolbarazzo, sordes vodum, soldani somsar volja, tuja बापा खरोच तुम पवित्रान सोगली तुजी रोचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ती तावन वस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटून इकोच्याक एक काशा पोलसातून चमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरोमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोसल्या कोश्टां मनांचो ताच्या आनंद बरी पुनर्जिवनपणाचो आमी आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पयतपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पयत सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर
आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक ओत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माय बाग्योन तांकवार मरेच्या तुज्या बाग्योन धर्म तांच्यान वैभवी रोक साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगातांतवें विचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळोवन तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापाच्या आनी कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी धर्मुनियारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे पोचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पयत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मोय पासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां परवंस आसा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंटारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकतुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी सौम्यान तुवें तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या गार्जन शेवतान आमी गायन गावया सोम्या जेजू ये डी 30 पान 60 आणि 8 D 38 पेज 68
Sumia Jezu jeduje, amcia karza drobunkie. Sumia Jezu jeduje, amcia karza drobunkie. Rappa kursu devunailo, amce sar komunisalo. Zastam tuce eu sorsale, amce more miracoce. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Mucha soiman magozalun, zakrarum bandishti polon. Amci bakaganuroitan, shanti tuci am kamardan. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Ovi grabjaram gamurdan, apasaki am kagordan. Avoin tuci am isoli, virana la tuci soshi. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Almolam ci tuci piuta, ruske kuditu ci sorda. Amkac tu kaso monita, civitam ce tu kabukta. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Sumia Jezu jeduje, amcia kalza drabunke. Prattuya. कोणवाळ्या बाप्पा भाग्यवंत अंकवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशीं केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या
आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता हांव तेच आंकवार मयची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. फाटल्या आयताराक कलेक्शन जालां 67,830 रुपया 67,830 रुपीज. बुधवारा दीस 9,115 रुपया. ब्रेस्तारा दीस 7,850 रुपया आनी पयल्या शुक्राराक 11,700. देव बरें करूं. SSVP कलेक्शन जालां 29,860 रुपया 29,860. आतां ह्या मिसा उपरांत तरणाट्यांची जमात आसा सगळ्या तरणाट्यांनी हाजीर जावंक आमी मागता. आयज सकाळीं 9:30 ते दनपार 2 पर्यंत PPC वांगड्यांक पास्टल एनरिचमेंट सेशन प्रोग्राम आसा सेंट झेवियर्स कॉलेजींत हॉलांत म्हापसा. जशें सांगलां आयज कार्म साहेबणीचें परब. बेंतिनाचेर आशिर्वाद हे अनाउन्समेंट कळोवन जातकूच हांव घालतलों. तुमी एकूच वचचें कित्याक सगल्यांक पावूंक जाय. शर्माक हांसून सांगलेलें सिरियसली घेवचें, जोकिंगली सांगलां सिरियसली घेवचें तुमच्या आमच्या सगल्यांच्या बरेपणाक. फाल्यां सोमारा दीस 17 जुलयाचे सांजे 4:30 वाजता तेस उपरांत प्रेज एंड वर्शीप 5:30 वाजता मीस सगल्यांनी वांटो घेवचो. ब्रेस्तारा दीस 20 जुलयाचे पेंजीम डिनरी पाद्रींची जमात सांजे 6:30 वाजता पणजे इगोर्जेंत. फुडल्या आयताराक 23 जुलयाचे 23 जुलय दोतोनींच्या भुरग्यांचें हिम सिंगींग कार्यावळ भुरग्यांच्या मिसा उपरांत आमच्या हॉलांत सगल्यांनी हाजीर जावंक मागता. फुडल्या आयताराक आमचे इगोर्जेंत तिकेटी विक्रेक आसतलो पिल्लार म्युझीक अकादमी घडोवन हाडटा फादर रॉब गालिया हाची संगीत कार्यावळ. ही कार्यावळ पिल्लार जातली सप्टेंबराचे 9 सांजे 6:30 वाजता. तिकेटी 300, 500 आनी 1000. ह्या वर्साक शेपाय शेमायचो दीस ग्रँड पेरंट्स डे आयतारा दीस जुलयाचे 30 जातलो. 9:15 वाजता केरीत मीस आनी उपरांत हॉलांत शेपाय शेमाय कास कार्यावळ. बरी मांडावळ करूंक तुमची नांवां दिवंक मागता. ऑफिसांत तशेंच सांख्रिस्तींत नांवां बरोवंक कागदां दवरल्यांत. उपकार करून नांवां दिवचीं. फुडल्या आयताराक 23 जुलयाचे लिटर्जिकल कोर्स इन इंग्लीश सुरू जाता कारांजाली इगोर्जेन 9:30 ते 5 पर्यंत. यंग कपल्स ऑफ द मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट घडोवन हाडटात क्रिस्टन लायफ सेमिनार 30 जुलयाचे तावन कारांजाली इगोर्जेन 5 ते 7 पर्यंत सांजेचें. उपकार करून काजारी जोडयांनी हो क्रिस्टन कपल्स वांटो घेवचो. अल्कोहोलिक अनॉनिमस जमात 10:30 ते 12 पर्यंत. फुडल्या आयताराची मिसाची मांडावळ करूंक युजेनिया मुलाती 6:30 वाजता, नमोशींत 8 वाजता, दोतोनीच्या भुरग्यांचे मीस 9:15 वाजता, पियाले मरोड 5:30 वाजता. साम मिंगेलची फिरगोस तालिगांव आनी तालिगांव ड्रामेटीक ट्रूप घडोवन हाडटात तालिगांव सिंगर्स प्रायड 4th एडिशन कोंकणी सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन 2023. हाचो हेतू कार्यावळीचो हेतू म्हणल्यार भुरग्यां मदें तरणाट्यां मदें जो टॅलंट आहा वो तालेंट आहा तो सोदून काडूंक. कारांजालें आनी दोनापावला जुनियर्स मेल आनी फिमेल 12 to 17 years, सिनियर्स मेल एंड फिमेल 18 to 59 years हाची चोत्राय घेवची. आनी फुडली म्हायती जाय जाल्यार सांक्रिस्तींत आमी कागदां दवरल्यान तुमी वचची. उबी रावया. प्रार्थया. देवा तूं पवित्रायचो रोम आनी शेवट उदकान पवित्र आत्मे वरवीं नव्यान जल्मल्ल्यांक क्रिस्ती जिणेचे बोर्तेक आनी मोगाचे सपूर्णायक तूं आपयताय. पवित्रतेच्या अनोदा खातीर आनी भाग्यवंत आंकवार मरेच्या मनांक ही बेंतीण भोक्तीन घेतल्यान तुज्या सेवकाचे दयेन दिश्ट घाल. अशें ती तुज्या पुता क्रिस्ता सारकीं जावच्याक आनी जिणेची वाट चलोवन शेवटाक पावतोच देवा मातेच्या आंकवार मरेचे ससायेन तुज्या घरान भितर सरूंक तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार
शेवटाक आमी गायन गावुया तुजो दोर भुरगोटणार खोर F 22 पान 9 आनी 6 F 22 पेज 96